संडे एक सकाळी इन्सिडंट जाल्या. इन्सिडंटान हिट अँड रन केस जाल्ल्या. ह्या हिट अँड रन केसान चंद्रशेखर शेटये हे जो पेटीच्या वाडा कोरगांव हांगातले रेसिडेंट आसा ते खंय तरी वॉकिंगाक सकाळी गेल्ले आणि घरा वता आसतना तांचेर कोणी तरी गाडी डॅश केल्या आणि 5 वरान अशें डिक्लेअर करपाक आयले की तो डेथ म्हणून. पण हाय त्याच्या पयलीं अशे जायते गोष्टी आसताले की ना तो आपणच पडलो आणि अटॅक येयला आणि ताका हे जालें म्हणून. पण ज्या वेळार पोस्टमॉर्टम केले तेन्ना कशें कळून येयलें की तेजेर खरोखरच डॅश मारली आणि तेज्या ब्रेनाक हॅमरेज फुटली आणि थंय रस्तो कोण तरी थंय करतालो आणि तेणी करपा तशीच दाळी आणि त्या करपाचेर पडून ताका डॅमेज जावन तो एक्सपायर जाल्लो आसा. तेजेर ही मर्डर म्हणून केस रजिस्टर करपाची आणि ह्या मनशाक जास्तीत जास्त सजा दिवपाची की फ्रेंडांनीच म्हणून आणि त्याचे चेक करून आमकां कळ्ळें की त्या गाडीचे पोल्युशनय ना आणि त्याची इन्शुरन्स गाडीचे ना. तसेच त्याचे माझ्या भावाची भुरगीं दोन चेडवां आहात तांची बायल आहात त्यांची परिस्थिती खूपच कमी आहा आणि म्हणजे तांकां सपोर्ट आता ह्यो म्हाजो भावच तांकां मातसो करता आणि ती भुरगीं मातशी करता पण तांची परिस्थिती खूप कमी आहा. तरी ह्या एसून दोन कोण फ्रेंडांनी आहा तेणी न्हू आमी त्या फॅमिलीक कांयतरी हे करून ताका सपोर्ट करपाचो कन्सर्न करून ताका सपोर्ट करपाचो. परिस्थिती त्यांची आसा ती वाईट आणि हालाकीची आसा कारण त्यांचं थोडेंसं तरी कितें तरी बापूय म्हणून त्याचे दोगांय चेडवां आसात आणि ती आवय त्या भुरग्यांक वयर काडपाक खूब प्रॉब्लम जाता. कडक कारवाई करची अशें तांच्या फॅमिलीन आयज पोलीस स्टेशनार येवन उलोवप केल्लेले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.